प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 15वो विसवोर वोड 18 ते 21 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 15 वर्सेस 18 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. संवसार तुमकां जोडता जाल्यार तुमकां जोडचे आदी तो म्हाका जोडला म्हूण जाणू जाय. तुम्ही संवसाराचे आसल्यात तर संवसार तुमकां आपले म्हूण मानून तुमचो मोग करतो आसलो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय म्हूण आनी हांवें तुमकां संवसारांत वचून काडल्या देखून संवसार तुमकां जोडला. चाकोर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां त्या उतराचो उगडास दवर. तांणी म्हाका धुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय धुमाळो दितली. तांणी म्हजें उतर सांबाळ्ळां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. पूण हें सगळें म्हज्या नांवा पासत ती तुमकां करतली, कित्याक म्हाका पाठयला ताची ओळख. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू ह्या 20 आनी 21 वडीन कितें म्हणटा. तो म्हणटा, तांणी म्हाका धुमाळो दिलो जाल्यार ती तुमकांय धुमाळो दितलीं. तांणी म्हजें उतर सांबाळ्ळां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटलीं. पूण हें सगळें म्हज्या नांवा पासत ती तुमकां करतलीं, कित्याक म्हाका पाठयला तांची तांकां ओळख ना. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही उतरां म्हणटा आनी लोक आनी आमकां ही उतराची सजमणी जेजून जें सांगलां तें आमकां ओळख ती सजमणी मेळटा. आतां आमी जाणो की जो कोण आमकां धुमाळो आमचेर धुमाळो येता वो आमकां त्रास करता वो ती आमकां धुमाळो दितात, ती कित्याक करतात? कित्याक ती बापाक वळखनात. भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत कित्याक येयल्लो? तो येयल्लो आमकां सर्गीच्या बापाची ओळख दिवपाक, की सर्गीचो बाप मनशा कुडाचो इतलो मोग करता म्हणून. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येयलो तो फकत आपल्या सर्गीच्या बापाची खोशी करतालो. जेजू जावन आसा देव, तो देवाचो पूत, पूण ह्या संवसारांत येयलो मनीस जावन आनी तो पोत्तून म्हणटालो, हांव म्हज्या सर्गीच्या बापाची खोशी करपाक येयला. आनी जें जेजू करतालो सगळें तो मोगान करतालो. तो सर्गीच्या बापाची ओळख मनशा कुडाक दितालो. जें आयज पवित्र पुस्तकांत बरयलां पवित्र आत्म्यान, तें आमकां आमी वाचत जाल्यार ती उतराची सजमणी आमकां मेळत जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी जाणो भाव भयणीनो की जेजू येयल्लो सर्गीच्या बापाची ओळख दिवपाक. म्हणटच जेन्ना कोण आमकां धुमाळो दिता, आमकां त्रास करता, जेजू पासत ही कित्याक करतात? ती कोत्तात कित्याक तांकां जेजूची ओळख ना, सर्गीच्या बापाची ओळख ना. म्हणटच आमी जी जेजूक वळखतात, आमी जी सर्गीच्या बापाचो मोग आमी अणभवला जाल्यार जो लोक आमचेर धुमाळो दिता वो धुमाळो हाडटा, आमकां त्रास करता कित्याक ती जेजूक वळखना म्हणून, आतां आमी कितें करूंक जाय? आमी ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन आमी जिवंक जाय काय? ना. भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव जाले, आमी खरेपणी भावार्थी जाल्यार, देवान आपलो शिमे नासलेलो मोग आमचे भितर पवित्र आत्म्या उदेशी ओतयला जाल्यार आमी ह्या लोकांकडून आमी तांकां देवाचो मोग दिवंक जाय. कित्याक देव येवचो ना ह्या संवसारांत तांकां मोग दिवपाक, पूण ताणें आपलो मोग आमचे भितर ओतयला. जेजू येवचो ना ह्या संवसारांत देवाचें उतर शिकोवपाक, तो देवाचें उतर परगट करपाक येवचो ना, पूण आमकां आमचे भितर जी आमी देवाक जेजूक आमचो सोमी देव मानला, आमकां ताणें पवित्र आत्मो दिला. म्हणटच त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. जो लोक आमकां द्वेस करता, आमकां धुमाळो हाडटा, तांकां देवाचो मोग दाखोवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता खरेपणी आमी भावार्थी जाल्या, खरेपणी आमी
आमी क्रिस्तांव म्हणटा ते आमी क्रिस्तांव जाल्यार, आमी पाटलावदार जाल्यार जेजूचे, आमी पाटलावदार जावन आमी जेजूचे शीश जाले जाल्यार, एक दीस आमी स्वर्ग राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक पावतले जाल्यार, आयज भाव भयणीनो, आमी जो लोक आमकां धुमाळो दिता, आमकां त्रास करता, कित्याक ती जेजूक ओळखना जाल्यार आमी तांकां देवाचो मोग दिवंक जाय. आनी भाव भयणीनो, आमच्या इग्रोज मातेन खूब लोक हा जो फकत धर्म करता, आजून जेजूक वळखना. जे शिकयलां ल्हानथान, तांकां सांगलां तें, तांकां कितें खूब पाटी फोटीय सांगल्यात, हे सगळी फोट घेवन ती वयर ओडली जाल्यार, आनी बाबा सत नको म्हणून ती आतां फकत आपणाचो धर्म करीत आहात. आमकां तांकां सोयी जाल्यार ते अशें मागणें करपाक, तांकां ती सत कितें तें देवाचें उतर कितें तें तांकां ती सोजमणी ना. देखून बाब भयणीनो, पयली गोश्ट जावन आसा आमच्या इग्रोज मातेन ह्या लोकांक मोग दाखोवपाक, तांकां सत शिकोवपाक, तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी दिवपाक. तर आयज बाब भयणीनो, आमी जी दिसपट्टे देवाचें उतर आयकता, आमी सदांच ह्या उतरान आमी आतां जाणवायेन भरल्या, आतां आमकां ही सोजमणी मेळ्ळ्या. आमकां गरज जाता भायर वचोन आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या इग्रोज मातेक ही बरी खबर दिवपाक. आनी जेन्ना आमी मोगान तांकां ही बरी खबर दिवप, कित्याक लोक जेन्ना आमी तांकां उतर शिकोवंक घेतले, ती आमकां म्हणटले आमकां नाका, आमची इग्रोज आहा, आमचे पाद्री आहा, आमचे माद्री आहा, आमकां ते सगळें करता, आमचे मिसां सगळीं आहा, आमकां नाका तुका देवाचें उतर सांगपाक. त्या वेळार भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मोगान चलता, आमी तांकां पयस धरिना, आमी तांकां फकत आमच्या कोन्यांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या स्वभावांनी आमी तांकां मोग दाखयता. आतां भाव भयणीनो, तो लोक जो जेजू कडसून पयस गेला, फटोवन रावला, ती आतां सजमतात की ती तांचें तारण जालां म्हणून, गिगोर्जेक वेता म्हणून, तांकां आमच्यान देवाचें उतर सांगूंक जाता, सत सांगूंक जाता, आनी त्या वरवीं तांचें तारण जातलें. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमकां एक जबाबदारी देवान दिल्या. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आयज आमकां देवाचें उतर परगट करूंक, सत कितें तें परगट करूंक, मोगान चलोंक, ही जावन आसा आमची देवान आमकां आज्ञा दिल्या. ती आज्ञा आमी पाळूंक पवित्र आत्म्याच्या आदारान आयजतान आमी भायर वचोया, देवाचें उतर परगट करया, आमची गवायकी दिवया, आनी लोकांक, जो लोक जेजूक वळखना, सोगीच्या बाबाक वळखना, तांकां ही ओळख दिवन देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी भावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.